जेजून असर्यां करची परगटच तरान पूण जेजून काना शहरांत उदक आसले वायन केल्लें अचर्ये बारीस गुपित अचर्य म्हूण सांगेत. हे सगळें अचर्य म्हणच्या की गुपित केल्लें ऑपरेशन वायन म्हणयत कोणा, कित्याक बारीस गुपीत थरान जाल्लें अचर्य तें. मोरयेन कोणाकच कळनासले परी कार्यांत वायन उणो पडला म्हणून जेजूक सांगलें. शेकी तो कितें सांगता तें करा म्हणून चाकरांक सांगताच मोरी पिंतुरांत ना. विशेष म्हळ्यार सुवार्थकारांच सांगचे प्रमाणे जेजून उदक आसलें वायन केल्ल्या विशीं माहीत आसली म्हळ्यार उदक उसपोवन वेल्ल्या चाकरांक मात्र, हेर कोणाकच हे विशीं माहीत ना. होरेताक माहीत ना, होरेताच्या कुटुंबाकी ना, जेवणाच्या कारबाऱ्याकी अचर्याची माहीत ना. कोणी जेजूक पळयवन ताळयो पेटिनात. आपल्या पुता लागी विनंती करन अचर्य करूंक उमेद दिल्ले मोरयेक उखलन कोणी डान्स मारिनात. हांगासर अचर्य हें की सक्कडी होरेताग फुगारतात. उंची वायन आनीकी भितर दवरलेल्या खातीर शाबासकी उचारतात. त्या काजारा माटवान काडुल्ल्यो 2 तस्विरो अमर जाल्यात. पयली मोरयेन जेजूच्या कानांत पुसपुसची आनी दुसरी जेवणा कारबाऱ्यान वायन साकची. पयले तस्विरेंत आपल्या पुतांतय मोरयेक भरवोसो आसा आनी दुसरे तस्विरेंत संतोष दिसता, अजाप दिसता, फुगारणी दिसता, उंची वायन चाकुल्लो स्वाद दिसता. पूण त्या जेवणा कारबाऱ्याक तो वायन खंयतावन आयलो कळीत ना. तुजे आनी मुजे जिणयेंत तुका आनी म्हाका कळीत नासतनांत जाल्लीं अचर्यां कितलीं म्हणून आमी नेणाव. ही अचर्यां जाणा जावंक आयचे सुवार्थेच्या शेवटाक सांगून दिल्ल्या भावार्था वरवीं कांय साध्य जायत. एके रितीन पळयल्यार आमची जिणींच काणा शहरांतलें लग्न. सारकें पळयल्यार आमच्यो उणेपणाच्यो वायनां बोतली जाल्यात कांटभर भरलेलीं भाणां. आमकां कळीतच नासतना तुजे आनी मुजे खातीर मोरी कितले पावटी जेजूच्या कानान पुसपुसल्या आमी नेनाव. जेवणा कारबाऱ्यान होरेताग फुगारलेले परी आमकांय फुगारतीत. आमचो वायन खंयतावन आयलो तें नेनासतना.